अद्वेंताच्या काळांत आमी आसा आनी ह्या दिसांनी ह्या काळांत आमी जायतीं क्रिसमस कॅरल्स आमी म्हणटा आनी तातूंतलें एक म्हाका उगडास जालें आयचो नियाळ कोत्ता आसतना मारये मातेक बाळोक जाला. एक बरें कॅरल मारये मातेक बाळोक जाला आनी ह्या रचलोल्या खेरीत कॅरलान आमकां भितर मेवता बरीं उतरां. तातूंतलीं दोन आमकां नियाळाक गरजेचीं. धोल गो पाना हांस गो फुलां, धोल गो पाना हांस गो फुलां. कित्याक पासत? कित्याक मारये मातेक बाळोक जाला, जेजू क्रिस्त जल्मला. ओच्या बाबा भयणीनो, आयचो विशय मी उगडास करी आनी एक पावटी आनी तो म्हटल्यार देवाचें मिसांव आनी देवाची येवजण आमच्या जिवितान स्विकारूंक आयज आमकां उगडास कोत्ता आयचो विशय. आनी देवाचें मिसांव बारीक तर आमी पयलें जाल्यार आमी जाणां आमच्या धर्माचें मुखी सोद बाप, पूत, पवित्र आत्मो हे तेग जण, पूण तेगूय मेळून एक देव घडटात. आनी तेगांयचें तेग जण म्हणटा आसतना पूण एक देव म्हणटा आसतना तांचें खेरीत एकल्याचें आमी मिसांव पळयता. देवान सुरवातेक स्वर्ग आनी संवसार रचलो. गॉड इज द क्रिएटर अशें आमी म्हणटा. त्या उपरांत जेजू संवसारांत आयलो, ताणें संवसार सोडयलो. इज द रिडीमर अशें आमी म्हणटा. आनी त्या उपरांत जेजून भासायलोलो पवित्र आत्मो तो आयलो आनी ताणें आमकां उजवाड दिलो. ताणें आमकां वाट दाखयली. जें जेजून केलोलें तेंच परत आमकां सगळ्या फुडल्या पिळगेक तो आमकां दाखयता. एनलायटनमेंट आमकां दिता. आमच्या काळजाक, आमच्या मनाक, आमच्या जिविताक उजवाड दिता. तो जेजून दिलोलोच तोच वाट दाखोवपी पवित्र आत्मो. म्हणटकूच तांचें एक एक जणांचें एक एक खाशेलेपण आनी ते तेगूय जाण तेग जण खरें पूण एकूच देव हें म्हणटा आसतना तांचें खेरीत जेजूचें खाशेलें मिसांव संवसारांत म्हटल्यार संवसाराची सोडवण करपाक. इस्कॉलान केन्नाय आमी तर उगडास केलो जाल्यार टिचरी केन्नाय म्हणटात वो आमच्या घरान पासून आमी केन्नाय आमच्या गोरच्यांक वा आमच्या भुरग्यांक केन्नाय म्हणटा. वो केन्नाय आमच्या इश्टांक पासून आमी केन्नाय म्हणटा. कसलीं उतरां? खोर, मारेकार, सोसूंक जायना तसलीं उतरां. यू आर गूड फॉर नथींग, यू आर गूड फॉर नथींग. आनी केन्ना केन्नाय आमी इतलीं खोर उतरां म्हणटा तसो नियाळ ताच्या दुसऱ्याच्या जिवितांत कितलो वायट जाता तो तें सगळें चिंतून चिंतून मागीर सांडलोलो जाता. नाकाच दिसता संवसार. जिवितांत पर्पज ना, एमूच ना, कांय कितें करपाक नाच अशें सजमता थोडो थोडो मनीस. मोगाच्या बाबा भयणीनो, देवाचें खेरीत मिसांव आहा सगल्या फाटल्यान, फातरा फाटल्यान पासून आनी खंयचीं झाडां पेडां आहात ताच्या फाटल्यान पासून, सुकणीं सावजां आसात, दर्यांत नुस्तें आसा, सगल्यांक सगलीं देवाचें नांव वाखाणूं सगलीं हें आमचें आशा मिसांव आनी तें म्हणल्यार देवाचें नांव वयर काडूं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, हें म्हणटा आसतनाच्या वाचपांनी आमी इल्लीशीं नदर मारया. दोनूय वाचपां जायतीं भितर सिमिलर आमकां पळयता आमी. पयल्या वाचपान मानोआ हाका ताची पोतीन आसा आनी ताका भुरगो जो जल्मता तो म्हटल्यार सॅमसन आमी म्हणटा. पयल्या वाचपान जायत्या आडकोडींनी, कश्टांनी जाणटी पिरायेर आनी तशेंच भाशेन आमी पळयता शुभ वर्तमानान हीच खबर जी जाकारियासाच्या जिवितांत घडटा ती. आनी जेजूची खबर आमी जाणा जल्माची, कसल्या आडकोडींनी जेजू जल्मलो आनी जायतीं उतरां पयल्या वाचपान आसात तशींच आमकां शुभ वर्तमानान मेवतात. मोगाच्या बाबा भयणीनो, हातूंतल्यान आमी सजमूंक जाता तें म्हटल्यार कितें? देवाची येवजण जण एका मनशा फाटल्यान आसा पूण ती आमी सजमूंक केन्ना केन्नाय घुस्पता. आनी आमी केन्नाय म्हणटा सायबा हें म्हाका कित्याक, हें म्हाका कित्याक? हांव आमकां सजमना देवाचें गिन्यान. त्या पासत आमकां गरजेचें तें म्हटल्यार ल्हानबिकाय, ह्युमिलिटी. हें गरजेचें. कित्याक आमच्या जिवितांत घडटात त्यो वस्तू आमकां सजमनात तेन्ना ल्हानबिकायेन इन ह्युमिलिटी आमी एक्सेप्ट करूंक शिकूंक जाय जिवितांतलीं वादळ मोडां जी आमच्यान चेंज करपाक जायनात,
जी आमी पत्ती करून आनीक बरेंपण भितर हाडूंक जायना तांकां आमकां इल्लीशी ह्युमिलिटी जायी देवाची मांडावळ मानून घेवपाक सायबीण मायनूय म्हणून कितें केलें तेंच केलें जावं म्हजें सवें तुज्या उतरां पण म्हण ही तिचीं उतरां बागेन फ्रांसीस शावेरान म्हणून केलें कितें तेंच ताका धाडलो मिसावाच्या वावराक ताणें आपलें मिसांव जें देवाचें मिसांव ताका धाडून देवान केलें तें ताणें फुडें व्हेलें आमच्या जिवितांत कसल्याय आमी परिस्थितीन आसूं एक स्वता उगडास धरूंक जाय आनी तें म्हटल्यार आमकां जिवितांत रोजल्यान देवान आपलो मोग करूंक आपल्याक वळखूंक मेल्या उपरांत स्वर्गार आमी देवा सरशीं पावूंक त्या पासत देवाची येवजणेक आमी उक्ते रावता आसतना कितें आमी देवा लागीं मागुया आनी आमी कितें करुया पयले सुवातेर आमी सहकारी जावया कॉपरेट करुया देवाच्या मिसान सगळे फावटी तुजोच प्लॅन देवा फुडल्यान घालून हो प्लॅन पास करून दी अशें आमी म्हणूंक जायना देवा लागीं सगळो आमचो प्लॅन हो पास करून पत्तो म्हाका दी थोडे फावटी देवाचो प्लॅन तुज्या जिवितांत घडटा तो तुवें एक्सेप्ट करूंक शिकूंक जाय आनी ह्युमिलिटी म्हणटा आसतना हें कोऑपरेशन हें सहकारी जावप देवाच्या येवजणेच्या वावरांत दुसरें म्हणल्यार आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक जाय सायबीण मायन विस्वास दवरलो जकारियासान विस्वास दवरलो मोगाच्या बाबा भयणीनो आमच्या जिवितांत देवाचेर विस्वास गरजेचो बाबार्थ की आमकां देव केन्ना साडचो ना देव आमकां केन्ना सोडचो ना असलो बरवासो आमकां आसूंक जाय आनी तिसरें आनी गरजेचें म्हटल्यार स्ट्रेंथ शक्ती आमच्या जिवितांतले कोश त्रास वडवडे आमचेच वस्तूंकी फुडें व्हरूंक आमच्यान जावचें ना आनी त्या पासत आमकां आदार जाय देवाचोच पवित्रित्वेचो कित्याक पासत कित्याक ताचेंच लागच्यान आमकां सगळें मेवता मोगाच्या बाबा भयणीनो आमकां एक सदांच उगडास दवरया आमच्या बोर्डाचेर पातयेवन रावल्यार देवाचो प्लॅन आमच्या जिवितांत जो कितें आसा तो आमी फुडें व्हरूंक पावचें ना पूण आमकां गरज आसा देवाच्या बळाची आमी सजमोया आनी हें म्हणटा आसतना आयज जो आमी उगडास करता 19 डिसेंबर गोवा लिबरेशन डे आमकां सगळ्यांक सुटका आसा आमच्या जिवितांत असली सुटका मागुया की आमी देंवचाराच्या दुस्मानाच्या ताळ्यान लबडो ना जावंक आमी सगळीं देवाची मांडावळ देवाचो प्लान जो कितें आमच्या जिवितांत आसा तो आमी ओळखून घेवंक मानून घेवंक आनी ताचे येवजणे प्रमाणे आमच्या जिविताचे हाशा मिसांव एक एकल्यान आमी फुडें व्हरूंक भाग्यवान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन मिसान देवाचो आदार आमकां मागुया